हाऊस टॅक्स पंचायतीक भरलो म्हूण पावती घेवन लोक किर्लपाल दाबाळे पंचायतीत वता। मात पंचायतीकडे हाऊस टॅक्स घेतलो म्हूण हिशोबूच ना। लोकांकडे आसा त्यो पावत्यो फेक। फाटली 10 वर्सां प्रकार चल्ला। नवो सरपंच दामोदर बांदेकरान प्रकार एक्सपोज केलो। कर्म करपी पंचायतीनूच काम करपी आसतलो म्हूण ताका दुबाव। एक जण येता त्या काम हें करपा लागून हांवें एक घेतली अंडर ITI मागून घेतली। तो आमची ऑफिसाची स्लीप न्ही म्हणटा डुप्लिकेटच जालें ना। लोक स्लीप घेवन आयले आमच्या रिकॉर्डाक कांयच ना, ऑफिसाच्या रिकॉर्डाक कांयच ना। लोकां कडेन रिसीट आसा न्ही, हय लोकांक रिसीट आसा। अशें कितले म्हाजे कडेन कितले खूब तेंप जालें दिसता। एक्चुअलाक कितें हांव आतां व्हिडियो कंप्लेन करतलो म्हागेलें तें काम कोराले सांगलां खबर आसा सेक्रेटरीक खबर आसा। एक्चुअली सेक्रेटरीनूच करप तें कंप्लेन पण तो योगी रावलो। पयलीं तो दुसरो आशिल्लो पयलीं आनी आजचे सेक्रेटरी चेंज जाला आमचो। ना अंदाजे कितली वर्सां जालीं आसतली हें चलता? 10 वर्सां मायज जालें। 10 वर्सां मायज जालीं। दुसऱ्या वर्सा भरपा तेन्ना हांगा घरूच रजिस्टर जावना आनी टॅक्स लोक रिसिप्ट घेवन येता, रिसिप्ट घेवन येता, रजिस्टर नासतना वयल्यान ती रिसिप्ट ते बुकार ना, पंचायतीची बुकाचेर पंचायती बुकूच न्ही तो पंचायती स्टॅम्प आनी बूक सापल्या स्टॅम्पाचो आमचो वापर केला। कोणी केला हो? ना कोण केलं तेका न्ही, क्लार्क सेक्रेटरी कोणी केला? कोणी आतां पयशे घेता रिसीट काडटा तेणे आसतले न्ही ते। सो तुमी हेची चवकशी करतले? हय सद्या हांव व्हिडियो कंप्लेन करतलो। तुमी पयलें आसतलें आयज जो दामोदर जो दाबाळ किल्लपाल पंचायतीचो सरपंच आसा ताणें एक पत्रकार परिशद घेवन आयज एक हांगासर मोठो जो घोटाळो जाला पंचायतीन तो घडकीस हाडून दिला। जेणे म्हाका दिसता 2016 आनी तेच्या पयलीं हांगासर जी लोक 3.5 घरां 3,000 जी घरां आसा लोक हांगा जी घरपट्टी भरपाक येता ताजी घरपट्टीची कांयच हांगा नोंद ना आनी हे इल्लिगल हे पयशे क्लार्क घेतालो अशें म्हणून 2016 जेन्ना हे उगडकीस आयिल्ले तेन्ना त्या क्लार्काची हांगसरल्यान बदली जाल्ली आनी ताका व्हिडिओ ऑफिसान तेंच्यांनी ट्रान्सफर मारलेलो। पण परत एकदा 2022 जेन्ना क्लार्काक परत हांगासर पंचायतीन हाडलो तेन्ना परत हो आतां प्रकार असो चलपाक लागला आनी जेणे करून हो दामोदर जेन्ना सरपंच जालो तेणें आयज लोकांक सरकारा मुखार हाडून दिल्लें आहा की जी घरपट्टी हाडटा तेजे इल्लिगल हांगासर पयशे घेतले गेले वता आनी कितलींशींच वर्सां जालीं हे प्रकार चालू आसा आनी हेजेर कांयच एक्शन जायना म्हणून। आनी तेणें आमकां रिसिप्टी दाखयल्या, त्यो रिसिप्टीची कांयच हांगासर पंचायतीन नोंद ना। तेन्ना आयज ताणें आपूण व्हिडिओ कडेन कंप्लेन करून हेची रितसर कारवाई मागतलो म्हणून। त्याच प्रमाणे ताणें ऑलरेडी ITI घेवन सगळे आपल्या कडेन जे डॉक्युमेंट आसा ते मागोवन घेतलेले आसा। खुबशे सरपंच जावन गेले हेजेर कोणेच लक्षांत घेतलें ना, पण आज खंय तरी ताणें हे सरकारा मुखार हाडून दिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता हेजेर नक्की चवकशी जावपाक जाय। दाबाळ किल्लपालच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।